फाटले कांय तेंपासावन सरकारी नोकऱ्यो पयशांनी मेळटात म्हणून फामाद जाल्ले। एकामेका वांगडा उलयतना कितलेशेच जाणीव चर्चा खुलेआम करताले। हाका लागून ना म्हणले तरी सरकाराची प्रतिमा मलीन जाल्ली। आज मेरेन केन्नाच खंयच्याच सरकाराचेर हे बाबतीत अशे तरेचे गंभीर आरोप जावंक नाशिल्ले। हे सगळे चालू असतानाच गोंयांत आतां सरकारी नोकऱ्यां खातीर पयशे म्हळ्यारूच कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी धुमाकूळ घाला। सगळ्यात व्हडलो बॉम्ब जो पडलो तो सद्याचे ताज्जे आशिल्ले पूजा नायक प्रकरणाक लागून। पूजा नायक कोण ही पूजा नायक? कांय दिसा फाटीं प्रियोळ आपेवाळचे एका गुरुदास गावडे म्हणटात ताणें म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनात कागाळ केली। आपल्या दोगा चल्यांक एकल्याक LDC आनी दुसऱ्याक भौशीक बांदकाम खात्यात इंजिनियर पोस्ट दिता म्हणून सांगून पूजा नायकान तोपी घाली म्हणून कागाळ। LDC खातीर 4 लाख आनी इंजिनियर पोस्टा खातीर 10 लाख अशी मांडवली जाली। गुरुदास गावडेन पूजा नायकाक 2 पोस्टां खातीर वट्ट 14 लाख दिले। उपरांत कळ्ळें पूजा नायक स्कॅमस्टर, पयशे घेवन लोकांक तोपी घालपाचे बाबतीत हिस्ट्री शीटर। म्हाड्डोळ पुलिसांनी पूजा नायकाक चौकशे खातीर म्हणून उखल्ली आनी उपरांत अटक केली। उपरांत तपासात अजित सतरकर म्हणटात ताका पुलिसांनी अटक केली। सद्याक दोगांय पुलीस कादयेत आसात। पूजा नायकाची फाटभूंय कितें? आतां पूजा नायकाची थोडी फाटभूंय पळोवया। पूजा नायक पयलींचे रुपा पालकर। ताचें घर प्रियोळ मतदारसंघात घाणो सावयवेऱ्यां। पूजा पयलीं गोंयचे एका प्रादेशीक पक्षाचे पणजेंतले कार्यालयांत 2012-13 वर्सा कामाक आशिल्ले। हेच गजालीचो फायदो घेवन पूजान ते काळांत 10 जाणांक सरकारी कामाक लायले म्हणून आतां उक्ताडार आयला। 2012 ते 24 हे 12 वर्सांचे काळात पूजान लोकांक 2 कोटींची तोपी घाल्ल्याचें कळटा। सद्याचे घडीक पूजा कडेन ओल्ड गोवा वाठारांत 2 फ्लॅट आसात। ते भायर BMW, फॉर्च्युनर, MG हेक्टर, वेर्ना आनी अमेज अश्यो 5 पॉश पोट्ट्यांच्यो गाडयो आसात। ते भायर पूजान नवें घर बांदपा खातीर तयारी केल्ली आनी आपल्या कांय सोयऱ्यांकूय घर बांदपाक आर्थीक मजत केली। पूजा नायकाचे घरा तपासांत पोलिसांक कितें मेळ्ळें? तपासांत पूजाच्या घरा पोलिसांक नोकऱ्यां खातीर केल्ले 50 जाणांचे अर्ज सापडले। हातूंत PWD, शेतकी, येरादारी, वीज, न्हंय येरादारी ह्या खात्यांचो आस्पाव आसा। हे अर्ज 2019 ते 2022 ह्या काळांतले आसून LDC, अभियंतो, MTS ह्या पदां खातीरचे आसात। हे सगळे अर्ज 2022च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं जाहीर जाल्ले पदां खातीरचे आसात। तर अशे तरेन दिसान दीस पूजा नायक प्रकरणात एक नवी म्हायती पुलिसांच्या हाताक लागत आसा। वयले वयर जरी हे कॅश फॉर जॉबाचे प्रकरण फक्त पूजा नायका कडेन संबंधित दिसलें तरी सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हातूंत हेर मोठी नांवांय घुसपल्यात। राजकारण्यांचो वरदस्त असले शिवाय हे जावपाक शकता काय? हे सगळे प्रकरणाची पुलीस निष्पक्षपाती चौकशी करतले काय? तशेंच पयशे घेवप्यां प्रमाण पयशे दिवप्यांचेरूय कारवाय जातली काय? हे सगळ्यांच्यो जापो फुडल्या काळात मेळटात काय ते पळोवचें पडटलें। तुमी पळयत रावात गोमंतक TV।